नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दिप्ती काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। प्रस्तावित टायगर रिझर्वात उदरगतीच्या कामांक बंदी। टायगर रिझर्वा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो। सीईसी कडल्यान 2 सप्तकात मागयला अहवाल। आपली उतरां केल्या मिसलीड। हांवें भाजपा फुडली 15 वर्सां हार नहीं सकती अशें म्हणिल्लें म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीचें स्पश्टीकरण। दिगंबर कामत उलयला ते एकदम सारकें। 2027 काँग्रेसीचेच सरकार येतलें सत्तेत। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो दावो। सभापती पदा खातीर बेगीनूच उमेदवार करतले निश्चित। येता ते 25 सप्टेंबराक सभापती पदा खातीर जातली वेंचणूक। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची माहिती। इलेक्ट्रिक कदंबाच्या ड्रायव्हराचे गेले नियंत्रण। पार्क केल्ल्या गाडयांक व्हरून मोकली कदंबा। पणजे बस स्टँडावेली घडणूक। 2 जाण जखमी। आणि रशियाच्या फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन तयार केले कॅन्सराचे वाशीन। सगळ्या चाचण्यांत वाशिनाचे परिणाम समाधानकारक आयिल्ल्याचो रशियेचो दावो। आता खबरो विस्तारान। टायगर रिझर्वा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दितना म्हादय अभयारण्य वाठारांतली सगळी उदरगतीची कामां बंद करपाचो आदेश दिला। प्रस्तावित टायगर रिझर्व वाठारांत कसलीच कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या। या निवाड्यात सीईसी म्हळ्यार सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक टायगर रिझर्वा संदर्भात 2 सप्तकां भितर अहवाल सादर करपाक सांगला। तशेंच अहवाल सादर केले नंतर 6 सप्तकां उपरांत हाचेर फुडली सुनावणी जातली। पळयात पुराय बातमी। म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली। गोवा फाउंडेशनाची याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान म्हादय अभयारण्य वाठार 90 दिसां भितर टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोंय सरकाराक आदेश दिल्लो। उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें। ते आव्हान याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली। ह्या प्रकरणात सगळ्या बाबींचो खोलयान अभ्यास करून 2 सप्तकां भितर अहवाल दिवचो म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक अहवाल सादर करपाक सांगला। गोंयच्या लोकांक टायगर रिझर्व जाय काय नाका, जाय जाल्यार कित्याक जाय हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयाची सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गोंया येवन लोकांची मतां विचारात घेतली। तशेंच टायगर रिझर्वा संदर्भात जाणी याचिका दाखल केल्ली त्या याचिकादाराचे तशेंच गोंय सरकाराचे मत विचारात घेवन ही समिती आपलो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतली। ह्या अहवालाच्या आधाराचेर सर्वोच्च न्यायालय फुडल्या निर्णया कडेन वतलें। सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निवाडो म्हळ्यार रान महामंडळाक व्हडलो धपको जावन आसा। कित्याक तर रान महामंडळान सुर्ला गांवांत इको टुरिझम कॉटेजी बांदपाचें थारायल्लें। आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या उपरांत हे काम करपाक मेळचें ना। हे विशीं पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा ते आयकात। म्हापसाच्या गोवा फाउंडेशनान जी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केल्ली त्या संदर्भातली सुनावणी जी आसा ती सुनावणी आयज जावपाची आसली आणि तो विशय जेन्ना सुनावणेक येयलो तर त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान अशा प्रकारचो आदेश दिल्लो आसा की सध्या जे इको टुरिझमाचे कामकाज प्रकल्पाचे कामकाज जे म्हादय अभयारण्या भितर चालू असलेले आणि हेर जो प्रस्तावित व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा त्या भितर जे पर्यावरणीय पर्यटनाचे प्रकल्प जे गोवा वन विकास महामंडळाच्या वतीन घेवपाचे थारायल्ले तर त्या प्रकल्पांचेर सध्या तरी स्थगिती येयलेली आसा। तेची कामकाज जे आसा हे सुरू करपा खातीर गोवा वन विकास महामंडळ जे आसा हेंच्यांनी निविदा काडलेली आणि कामकाज जे आसा हे पाऊस गेल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सुरू जावपाचें आसलें। तर ह्या सगळ्या कामकाजाचेर अंतिम निर्णय जाय पर्यंत स्थगिती येयलेली आसा। खरो म्हळ्यार ह्या सुर्ला वाठारांत अशा प्रकारचो पर्यावरणाक घातक आसपी प्रकल्प हातीन घेवप ही पुराय चुकीची गजाल आसा। सुर्लाचें जे पायकाचो पठार आसा हो पठार म्हळ्यार रानटी अस्वलां जी आसा आणि हेर जी जनावर आसा त्यांचो तो नैसर्गिक अधिवास आसा। हाच्या पयलीं वन खात्याक
ह्याच वाठारान वाघाचें अस्तित्व जें आसा ती छायाचित्रां मेळ्ळीं आनी पुराय वाठारान रानफुलां त्या शिवाय आमरी आनी जायती जी वनसंपदा जी आसा ती पळोवपाक मेळटा. अशा पर्यावरणीय संवेदनक्षम वाठारान जो पुराय व्याघ्र क्षेत्राचो भाग आसा तर ह्या वाठारा भितर पर्यावरणीय पर्यटन प्रकल्प नांव घेवन जो प्रकल्प सुरू जाता तो म्हळ्यार पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा आनी त्या संदर्भातली जी आमी सगळ्यांनी गोंयचे जे पर्यावरण आनी वन्यजीवाच्या अस्तित्वा खातीर काम करता त्या सगळ्यांनी ह्या सगळ्या गजालीचो विरोध केल्लो आनी गोवा फावंडेशनान ही जी याचिका दाखल केल्ली तिची आयज सुनावणी जावन त्या संदर्भातलो आदेश जो आसा तो येयल्लो आसा. आतां ह्या संदर्भान केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी आसा जी सर्वोच्च न्यायालयान गठीत केल्लेली आसा तर ती याचिकादार आनी बाकी जे वन खातें आसा आनी हेर जे संबंधीत यंत्रणा आसा त्या सगळ्यांची जे विचार आसा ते आयकून घेतले आनी परते 6 आठवड्या उपरांत हेचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली. एकंदर आमकां आशा आसा की भारताचे सर्वोच्च न्यायालय जे आसा ते गोंयचो जो व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा तेचो संवर्धन आनी संरक्षण जावच्या नदरेंतल्यान पुराय तरेन यत्न जातलो आनी आमकां तेचेर पुराय विश्वास आसा, न्याय संस्थेचेर विश्वास आसा की वाघां खातीर हो जो अधिवास आसा तो शाश्वत सुरक्षीत उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टायगर रिझर्व संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निवाडो दिलो. टायगर रिझर्व वाठारांत कसल्या तरेची कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या. टायगर रिझर्व हो म्हत्वाचो विशय जावन आसा. लोकांक तशेंच पर्यावरण तज्ञांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय. सरकारान लोकां कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक जाय. सरकारान लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय. गोंयांत वाघ आसात तांचें संरक्षण जावपाक जाय म्हणून गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक सांगतात. आयकात. टायगर रिझर्व हो एक सामको एक सिरियस इशू गोंयांत आसा. लोकांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय. गोंयचे पळय तज्ञ पर्यावरण तज्ञ आनी जांकां गोंयच्या एकूण एटमॉस्फियरा संदर्भान तांकां पळय सामकी लखतुबाय आसा, तांकां गरज निर्माण जाला. ते म्हणटात गोंयांत टायगर रिझर्व आसपाक जाय आनी ऑलरेडी गोंयांत टायगर आसा. जवळ 7 टायगर गोंयांत आशिल्लो जो पुरावो मेळटा. तरी आसतना आमकां टायगर नाका म्हणून जेन्ना गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टान वता आनी सुप्रीम कोर्टान सामके म्हारगे आदवोगाद घालता जे अभ्यास करनासतना सुद्दां सुप्रीम कोर्टान वता म्हणून आज बडी मारल्या. हे सामकें बरोबर न्ही. म्हजे कोतान अशे तरेचो निर्णय एकोडो घेवपाक सरकाराक कोणें अधिकार दिल्लो ना. सरकारान लोकां कडेन चर्चा करपाक जाय. सरकारान गोंयच्या सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. पळयात क्लायमेट चेंज जाता. क्लायमेट चेंज म्हणजे कितें, न्हंयची पातळी वाडटली, दर्याची पातळी वाडटली. पावस पळय जो पडला आनी पावसाचें पळय जें चक्र आतां सामकें उलटें पलटें जालां ताचें कारण वातावरण बदल आनी एकूण सैमाची जी पळय कितें संतुळां आशिल्ली ती हाल्ल्यात आनी इतल्या खातीर कारण आमी रानां काबार करतात. आमी जी पळय कितें वेवस्था तयार करपाक ती वेवस्था आमी करनात आनी आतां आमकां बागय नाका. वाघ आसप म्हळ्यार मनीस जगप हें सदां लक्षांत दर. वाघ एका सामकें तेंगशेक आसता आनी हरण आसता. ह्या सगळ्या हातूंत भितर एक मनीस येता, तातूंत सैम येता, तातूंत उदक येता, तातूंत भितर जें जें कितें मनशाक जगपा खातीर लागता न्ही तें सगळें येता. म्हणून आमकां वाघ जाय आनी वाघ गोंयांत आसात तांचें संरक्षण जावपाक जाय. गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयान वचचे पयलीं लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत म्हणटा भाजपा विशीं आपणे केल्ले स्टेटमेंटाचो कांय जाणांनी चुकीचो अर्थ काडलो. खंय आपणे तशें म्हणूकच नाशिल्लें. आपणे म्हणिल्लें भाजपा फुडलीं 15 वर्सां हारची ना. आपल्या उतरांचो चुकीचो अर्थ काडिल्ल्याचें दिगंबर सांगता. पळयात पुराय बातमी. हालींच मंत्रीपद मेळिल्ले दिगंबर कामतान एका कार्यावळीत आचार्य प्रमोद कृष्णमान हांणी केल्ले स्टेटमेंटाचो दाखलो दीत गोंयांतूय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भाजपाक सत्तेपासून 15 वर्सां पयस दवरचे अशें स्टेटमेंट केल्लें. आतां ह्या स्टेटमेंटाचेर दिगंबर कामतान स्पश्टीकरण दिलां. तो म्हणटा आपणे अशें म्हणूकच ना. आपल्या उतराचो मिडियान चुकीचो अर्थ काडला. खंय आयकयात ताचें म्हणणें. म्हजो व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणून हांव जें खरें उलयलें, हांव उलयलें कितें हार नाही सकती म्हटलं. आतां कोण तरी तो आ नाही सकती म्हणून घालो. म्हजो वर्ड इज व्हेरी क्लियर. आय एम व्हेरी क्लियर. ओके सो फुडलीं 15 वर्सां भाजपा सत्तेर येवचो ना अशें स्टेटमेंट PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी केल्लें. दिगंबर कामतचें कितें उलयलां तें एकदम सारकें. 2027 काँग्रेसीचेच सरकार येतलें असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलो. एक तळागाळांतल्यान काम करून
निस्वार्थीपणे काम करून वयर सरिल्लो तरणाटो भुरगो आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जाता हे अत्यंत आमकां सगळ्यांक गर्वाचें अशें हांव मानता. म्हणून हांव दामबाबा कडेन मागता की ताणें अशेंच मुखार काम करत रावचें. म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी जशें आमी पयर सांगलें, कोणे एकल्यान स्टेटमेंट केलो, आचार्य प्रमोद कृष्णमान सांगलें कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में और 20 साल नहीं आ सकती है, कसे इस गोवा में और 15 साल नहीं आ सकती है. अशे वातावरण दामोदरान करचे अशा वातावरण मागता. सारको उलयलो न्हू तो, सारकें आहा तें उलयला, तें खबर आसा 27 आमगेले काँग्रेसाचो सरकार जातलो म्हणून. तो सारकी तो देवा गेलो मनीस, तो रियलिटी उलयता, रियलिटी तो उलयला, सारकें आहा तें उलयला. 27 आमगे काँग्रेसाचो सरकार जातलो. सभापती पदा खातीर बेगीनूच आपलो उमेदवार निश्चित करतले. सभापती पदा खातीर अजून उमेदवार थारोवना. येता ते 25 सप्टेंबराक सभापती पदा खातीरची वेंचणूक जातली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तुमच्यानी एक फंड रिलीज केला पळय पंजाब आणि छत्तीसगडाक 5-5 कोटी कितें हे करता. पंजाब आणि छत्तीसगड हांगासर फ्लड आयला खूब मोठ्या प्रमाणात. ताच्या खातीर तांकां चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हाच्या अंतर्गत 5 crores रुपीज गोंय सरकारच्या वतीन हे दोन्ही राज्यांनी धाडलेले आसा. 25 तारखेर आमचो नंबर आमच्याकडे पूर्ण नंबर कॅन्डिडेट डिसायड जातलो. पणजी बस स्टँडा कडेन स्मार्ट सिटी ईव्ही बशी वयल्या ड्रायव्हराचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस पार्क केल्ले गाडयांचेर व्हरून मोकली. ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो दावो बस ड्रायव्हरान केलो. बशीत 2 जाण भुरगीं आशिल्लीं ती जखमी जालीं, तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्ले. तशेंच गाडयांचेय मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां. पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केला. आता कॅन्सराचेरूय उपचार जातले. हय तुमकां आयकून अजाप दिसतले, पूण रशियेन कॅन्सरावेलें वाशीन तयार केलां. सगळ्या तरेच्या चांचण्या उपरांत ह्या वाशिनाचे रिझल्ट समाधानकारक आयिल्ल्याचो दावो रशियन फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन केला. ह्या वाशीन पुरायपणान सुरक्षीत आसून ते कॅन्सर जाल्ल्या दुयेंतींक दिव येता अशेंय रशियेचें म्हणणें. कॅन्सराक लागून पुराय संवसारभरात कितल्याशाच जाणांक मरण आयलां. ह्या गंभीर दुयेंसांतल्यान हाताच्या बोटार मेजपा इतलेच लोक साल्वार जाल्यात. कितलीशींच वर्सां जालीं जायते देश कॅन्सराचे वाशीन सोदपा खातीर संशोधन करीत आसात, पूण तांकां हातूंत अजुनूय यश आयिल्लें ना. पूण रशियेन कॅन्सरावेलें वाशीन तयार केल्याचो दावो केला. रशियन फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन कॅन्सराचेर वाशीन तयार केल्ल्याचो दावो केला. रशियन एंटरोमिक्स हे कॅन्सरावेले वाशीन आतां दुयेंतींक वापरपाक मेळटले. ह्या mRNA बेस्ड वाशिनांत सगळ्यो प्री क्लिनिकल चांचण्यो यशस्वीरित्या पुराय केल्यात. हे वाशीन पुरायपणान सुरक्षीत आशिल्ल्याचे FMBHO प्रमुख बेरोविका स्कॉत्सोवा हांणी सांगले. हे वाशीन सगळ्यात पयलीं कोलोरेक्टल कॅन्सराच्या उपचारा खातीर वापरतले खंय. तशेंच ह्या वाशिनाचो दुसरो प्रकारूय विकसीत करतले, जे मेंदवाचो कॅन्सर आनी कातीच्या कॅन्सराचेर उपयुक्त थारतले अशी माहिती स्पुतनिक ट्विटरा वरवीं कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोपा विमानतळ पुलिसांनी वारखंड जंक्शना कडेन गस्त घालतना बिष्णू रॉय हांणी देवळात चोरी केल्ल्या प्रकरणा खाला अटक केली. दुबाविता कडेन दुचाकीच्यो बनावट नंबर प्लेटी, स्क्रूड्रायव्हर आनी फंडपेटींतले 910 रुपया चोरयेक गेल्ल्याचो दुबाव आसा. वेताळ आनी गोंयांत जाल्ल्या हेर चोरयांची तांणी कबुली दिल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची म्हायती पेडणेचे पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी दिली. केसीस म्हणजे आमचे डिव्हिजनाचे आम्ही वर्कआउट केले केसीस आणि इथून रात्री आमचे पेट्रोलिंग करता आसतना आमचो PI सब डिव्हिजन नायट राउंड पेट्रोलिंग करता आसतना ताका एक सस्पेक्टेड पर्सन मेळ्ळो आनी तो आशिल्लो मोटरसायकल ब्लॅक कलर मोटरसायकल भोंवतालो आनी एक अरावंड 3 रातचो तो सस्पिशियस टेम्पला कडेन भोंवतालो आनी टेम्पल थंय एकूच टेम्पल आसा आनी ताजे फुडें रोड वचना. तो पुलिसांक खूब मातसो हो जालो भियालो आनी राव म्हणून ताका थांबलो आनी मागीर चॅक केला. तितून आमकां बॅग म्हणजे बॅगान तेजे सगळे चोरी करपाचे सामान तेजे इम्प्लिमेंट आशिल्ले आनी बाकीचे रिलेटेड आयटम जे कितें फोडपाक जाय आपले टेम्पल लॉक हे सगळे फोडपाचें आपलें सामान तेजे कडेन मेळ्ळें आनी थोडे पयशेय मेळ्ळे चिल्लर जे फंड पेटी जे काडटात ते मेळ्ळे
आनी तेका आमी हाडून फुडें डिटेल ताका आमी इंट्रोगेशन केलें आनी तो आमकां कळ्ळें की हो भुरगो आसा तो नांव ताजो बिश्नोई संतोष रॉय म्हणून आनी हो नेटीव वेस्ट बेंगॉलाचो आनी रावतालो आमचे दोडामार्ग. थंय 20 वर्सां तो दोडामार्गान रावता रेंटेड रूमान. आनी आमी तो ट्रेन चॅक केलो की हो फक्त येवपाक वचपाची वाट आसा ती आमची महाराष्ट्रा गोवा बॉर्डरान तो सारको चोर वाटी आसा तितूनच्यान तो येवप अशें खूब वाट आसा आमकां तितून. तर तेका आमी सगळें फूल चॅक केलें, CCTV चॅक केलें आनी तेजे आमकां थोडे फिंगर प्रिंट जे आमी काडलेले जे चोरी जाल्ले तितून आमी ते फिंगर प्रिंट आतां व्हेरीफाय करतले. आनी हितून आतां सद्या आमचे 3 केसी एका धरतकच आमचे 3 केसी आमी पुलीस स्टेशन डिफरंट प्लेसांचे केसी वर्कआउट जाले, सॉल्व जाले. 3 केसींनी ते आसले सेम पर्सन. आमी 100% आयडेंटिफाय जाले. ताजे CCTV फुटेजा वयल्यान आमकां मेळ्ळा तेजे आनी तेजे कपडे घातला, बायक सगळे आमी तेजे ट्रेन म्हणून आमकां सारको तो आनी ताणें कन्फेस केलें. ताजे शिवाय तो आनीक खूब केसींनी तो आपलो इन्वॉल्वमेंट दाखयता. येरादारी सुरक्षे खातीर आनी येरादारी नेम मोडप्यांचेर आळाबंद हाडच्या खातीर राज्यांतल्या मुखेल जंक्शनाचेर बेगीनूच AI कॅमेरे बसयतले म्हणून येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो सांगता. ते भायर पर्यावरण पूरक प्रवासाक चालना दिवचे खातीर आनी गर्दी उणी करपा खातीर कदंब येरादारी महामंडळा खाला आनीक इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतले अशें मंत्री गुदिन्होन सांगलें. येरादारीचे नेम पाळचे म्हणून मंत्री गुदिन्होन लोकांक आवाहन केलां. वास्को जाल्ल्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री उलयताले. We are in the process and we are already acquiring even more electrical buses. All 15-year-old vehicles are being gradually replaced. Government is doing its bit, whatever is required, so that we have good, safe, environment-friendly vehicles on the road. But what about you all? You all also have to take care. See that even the private people owning old buses, I think ultimately we have to phase them out. Even in the capital city of Beijing, I still have a problem. Immediately they come agitating, wherein we have put our smart buses, because it is classified as a smart city. We have put EV buses which people are totally patronizing. Yet you find these old vehicles which are more than even 15 years still flying. I have asked my officials to immediately act, and this thing also should be something of the past. Goa is a very small place. Everybody knows everybody. Even the officers will bear with me, whether in RTO or in the police. Immediately they get a phone, and then they say, "Ila hoi, tulo ila asya short teka." Asya short teka is resulting in not respecting the law. In fact, such cases should not be encouraged. Nobody should take the phone. See that the person faces the punishment. Otherwise, there is going to be no end. Discipline has to come from within. Discipline has to come from each one. At least make Vasco, Dabolim, and all these areas free from accidents or less accident prone. It is up to each one of you. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनान संवसारांतल्या सगळ्याच देशांचेर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादपाचो निर्णय घेतला. या टॅरिफ बॉम्बाचो जागतीक राजकारणाचेरूय परिणाम जाल्ल्याचे दिसून येता. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचेर अमेरिकेतूय खर टिका जाल्या. हे फाटभुंयेर अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट हांणी टॅरिफाचेर म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान डोनाल्ड ट्रम्प हांणी लागू केल्ले रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द केले जाल्यार आमी आमच्या व्यापारी भागीदारांक रिबेट दितले म्हणून स्कॉट बेसेंट सांगता. गेल्या म्हयन्यांत फेडरल अपील न्यायालयान ट्रम्पान हेर देशांचेर लायिल्ले टॅरिफ हेर राष्ट्रध्यक्षांच्या अधिकारांचें उल्लंघन आशिल्ल्याचें म्हणिल्लें. न्यायालयाच्या निकाला उपरांत अमेरिकेचे अर्थ मंत्री स्कॉट बेसेंट हांणी टॅरिफाचेर म्हत्वाचें स्टेटमेंट दिलां. तांच्या कोतान अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान डोनाल्ड ट्रम्प हांणी लागू केल्ले रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द केले जाल्यार तांकां टॅरिफाची अर्दी रक्कम परती दिवची पडटली आनी अशें जालें जाल्यार अमेरिकेच्या ट्रेजरीक बरेच लुकसाण जातले अशें ताचें म्हणणें. सर्वोच्च न्यायालयान ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात निकाल दिलो जाल्यार टॅरिफ लागू करपाक हेर कायदेशीर वाट्यो उपलब्ध आसात. त्या प्रमाण
पोलाद आनी ॲल्युमिनियमाचेर शुल्क वाडोवपाक सेक्शन 321 इन्व्हेस्टिगेशन सारके पर्याय उपलब्ध आशिल्ल्याचे नॅशनल इकॉनॉमिक कावन्सिलाचे संचालक केविन हॅसेट सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काळा संबंधी अजून निर्णय जावंक ना. खंयच्याच कमांड एरियाक डिनोटिफाय करपा विशीं काळान अजून मेरेन निर्णय घेवना. जायते जाणांनी डिनोटिफाय करपाची मागणी केल्ली, मात कायदेशीर प्रक्रिया केले उपरांत हे विशीं स्पश्ट जातले म्हणून मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. काळा संबंधी आमकां कांय निर्णय जावंक ना. आमकां कायदेशीर पद्दतीन कितें सोपस्कार करपाक कितें प्रेशर करता. सो डिनोटिफाय करपाक मागला पळय, खूब जाणांनी मागला. एक आनी दोनच न्ही, खूब जाणां मागला. प्रत्येक जण आपापली एरिया डिनोटिफाय करपाक पूण करतले बीन सर. कायदेशीर आमी आजून निर्णय घेवं ना. प्रोसिजर आहा पळय न्ही, कायदेशीर जो कितें प्रेशर करपाक प्रेशर केले नंतर मागीर सांगता. कितली एरिया आसा आहा अशें अंडर सगळी 15,000 हेक्टर जमीन आसा. काळाची एरिया डेव्हलप करपाक प्लॅन अजून फायनल परत शॉर्ट टर्म नोटिफाय जाली 2024 नोटिफाय जाली. डेव्हलप करपाक तुम्ही हे करपाक हय 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 ते नोटिफाय करपाचे, सॉरी डेव्हलपमेंट करपाचे. जे उत्पत्ती एरिया उरल्या जे शेती संबंधी विकसीत करपाक जाय ताजेर प्रोग्राम घेतिल्लो आसा. ऑक्टोबर ते डिसेंबर मेरेन या 3 म्हयन्यांत प्रायोगिक तत्वाचेर कोयर एकठांय करपा खातीर नव्या कंत्राटदाराची निवड करतले. तशेंच कोयराच्या करांत वाड करपाचो निर्णय फुडले ग्रामसभेत घेतले. असो निर्णय बांदोडा पंचायतीत कोयर वेवस्थापन समितीच्या बसकेत घेतलो. हे बसकेक सरपंच रामचंद्र नायक, फोंडे मुळावे भलायकी केंद्राचे अधिकारी मनोज नायक, जैव विविधताय समितीचे वांगडी सुनील तिळवे आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. प्रॉब्लेम जो आमकां ते गार्बेजी पासून जो आमचो प्लांट आमकां पंचायत सायडीन इन्स्टॉल केला आनी ते नियरेस्ट खंयची प्रायमरी स्कूल आसा ताका आमकां वाज जातालो, ते त्रास जाता. ते लागून आमी खंय तरी एक तोडगो घालपाक जाय. त्या कारणान आमी हे मिटिंगेचे थ्रू म्हणजे सगळे कमिटीचे थ्रू आमी अशें एक डिसायड केलें की कितें तरी हेचेर एक वाट काडची. त्या प्रमाणे आमी आमकां एक 500 स्क्वेअर मिटर जागा जाय म्हणून आमी कोमोदार एडमिनिस्ट्रेटराक एक लेटर केला. तसेच आमचे PWDचे जे फर्मागुडी वाठारांचे 2 तेचे गोडाऊन आसा, ते गोडाऊनूय आमी मागिल्लेले आसा. ते प्रमाणे आमकां जी आमची गार्बेज जी हांगा आमी स्टोर करतात ती स्टोर आमी थंय करची आनी ती आमकां तेका त्रास जाता. जे सरावंडींग जे एरिया आसा रावणान ते पळय एरिया सायडीचे लोक आसा तांकांय खूब त्रास जाता. त्या लोकांक त्रास जावचो न्हू आनी हे खूब गार्बेजी बाबा आसा पळय ते सगळे लोक जावची न्हू. खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां गार्बेजीचो. इनफॅक्ट हांवेनूच कंप्लेन केल्ली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, हेल्थान, BDOन की आमच्या गार्बेजीचो हांगा बांदोड्या पंचायतीन मेस जाला म्हणून. म्हणजे सगळे MRF इतले भायर येवन पडलेले, थंय गोरवां वताली, वेट वेस्टाचे जे सगळे लिचन आसा ते व्हांवून सकयल येताले पावसान. आनी हो रस्तो आमचो वयर मसळीन वता. आमकां त्या घाणींतल्यान प्रेत वयर मसळीन वचचें पडटालें. सायडीन बालवाडी आसा, शाळा आसा, तांकांय खूब त्रास जातालो. वयल्या सायडीच्यान आमचो क्लब आसा, त्या क्लबान भुरगे खेळटा त्यांचो बॉल थंय त्या कचऱ्यान पडटालो आनी थंय परत ते येवन कंप्लेन करताले. आनी फाटल्यान लागून आतां गार्बेज कमिटीच्यो रेग्युलर मिटिंग्स जावपाक लागल्या. गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीच्यो ही आमची दुसरी मिटींग आशिल्ली आनी आमी स्पेसिफिकली हेल्थ ऑफिसराक आज मिटिंगेक आपयल्लो. तसोच प्लॅन फावंडेशन म्हणून आसा, तांच्यांनी आमची बांदोड्या पंचायतीचो एक वार्ड घेतला. आमी तांकांय मुद्दम आपयल्ले आनी गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराकूय बी मुद्दम आपयल्ले की आमी कशें हें सगळें टॅकल करपाक शकता ते. खूब विचार जाले, बरी लेंथी मिटींग जाली आनी थोडे पॉयंट्स काडले आमी. एक स्टेप वायज काम करचें पडटलें. अवेरनेस खूब इम्पॉर्टंट, लोकांनी हितून सहभाग दिवपा जाय. आनी दुसरे मेन प्रॉब्लेम येता तो गार्बेज मॅनेज करता आसतना जो फंड्साचो पयशे. पंचायती कडेन स्वताचे पयशे प्रिंट करपाचें मशीन कांय ना. टॅक्स जो येता त्या टॅक्सांतल्यान पंचायत चलप आसता. लोकांनी समजून घेवपा जाय तांचेर जर टॅक्स लायता जाल्यार तांचे बदला पंचायत कितें तांकां सर्विसीस दितले. आनी त्या खातीर एक डिसिजन अशेंय घेतलां की गार्बेज टॅक्स आतां लावचो म्हणून. कांय म्हयन्या पयलीं म्हापसा नगर पालिकेन खोर्ले घाटेश्वर नगर वाठारांतलीं 8 दुकानां सील केल्लीं. मात उरिल्लीं 13 दुकानांचेर नगरपालिकेन कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान खोर्ले घाटेश्वर नगरांत तणावाची स्थिती निर्माण जाली. लोकांनी म्हापसा नगरपालिकेक घेराव घालो. आमचेरूच अन्याय कित्याक असो प्रश्न लोकांनी नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळाक विचारलो. नगरपालिकेक लेखी पत्र आनी तोंडी मागणी करून लेगीत कसलीच कारवाय करूंक ना अशें लोकांचें म्हणणें. डिफिकल्ट जाला
तरी आमी आपलें घर चलोवचें पडटा पण हेज्या फुडें हांव मागता की आमचेर लक्ष घालून आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर आमकां सपोर्ट करचो सगळ्यांनी. आमी कोणाचे अगेन्स्ट काय उलयना, आमकां काय नाका, सगळ्यांचे चलचे, सगळ्यांचे काम धंदे चालू आसचे आनी सगळ्यांक त्रास जावचो न्हू, कोणाकूच जावचो न्हू. कशें हे 2 चेडवांचे म्हाजें कशें भविश्य पिड्ड्यार जावचें न्हू म्हणून आयज सगळ्या हिंदू भावांक हांवें उलो मारलो. कित्याक म्हाजे कडेन जाल्लें शिक्षणूच ना आनी म्हाका धंदो ना की हांव सरकाराक एकूच ह्या भुरग्यांचें तोंड कोण तरी एक म्हाका खंय तरी एक धंदो म्हाजो चालू करून दिवचो की म्हाजे 2 भुरग्यांचे की हे लायफ तांचे हे भविश्य पिड्ड्यार जावची न्हू. म्हणजे हे कावन्सिलाक येयनाकाय हे सगळे सीओ कडेन आसता, सीओ हियरिंगाक येता, हितून कावन्सिलाचे काय ते हात ना, कावन्सिलाच्या मिटिंगेक सुद्दां डिस्कशन जायना, नॉट डिसिजन जाता. लास्ट टायम सेम तुमकां जाय जाल्यार मिटिंगेचे म्हाज्या मिनिट्स दिता जे हांव ऑर्डिनरी कावन्सील मिटर एनी अदर मॅटरान हांवें डिस्कस केल्लेले, सीओ क्वेश्चन केल्लेलो हांवें हेचेर की म्हाका तरी खंयसून दिसता की बाबा हे सारके सिलेक्टीव घेतलेले आहा म्हणून. त्या हेचेर सीओन काय आन्सर दिवंक ना. आतां तो कितें म्हणटा तेंचो इन प्रोसेस चालू आहा, सो इट बिकम्स अ सब ज्युडिस म्हणटा तो. सो त्याच्या वयर जेन्ना तेजें फायनल जातलें तेन्ना ते करतले. पण आतां म्हाका खंयच्या कायद्यान कितें तें म्हाकाय खबर ना सारकें, तें पळोवंक जाय तेंच्यांनी आनी कितें आहा तें लिगल मॅटर सगळें सॉर्ट आउट करून तेंच्यांनी सारकें तशें प्रोसिडींग करूंक जाय. लिगल वेन कितें तें वचूंक तुम्ही त्या वॉर्डाचे कावन्सिलर, पण गेली कितलीशीच वर्सां थंय आतां शॉपां आसा, खंयच्या आदाराची ती शॉपां तांकां दिल्ली गेली? पळय सगळ्यांकडे कोमनिदादीक पयशे पडलेले आहा, तेंचे हेचेर ती 11 मंथ्साचे हे आसता रेंट, म्हणजे लीज हेचेर आसता ते. आणि एवरी इयर तांकां मागीर कोमनिदादीक एक्स्ट्रा पयशे म्हणजे 6,000 काय कितले भरतात तर तुमी? वर्साचे तो मारता 30,000 सो ते भरून ते तेंचे लीज आहा ते कोमनिदादी कडेन रिन्यू करत असतात. सो प्रोसिजर कितें आसता, लीज केल्या उपरांत तेंचे कडेन म्युन्सिपालिटीक एप्लाय करून ते इरेक्शन एनओसी जाली काय शॉप तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्ट करून मागीर फुडें ट्रेड लायसनाक घालूंक जाय. हाका जर पयलींच प्रॉब्लेम कित्याक थोड्यांक तेजो इरेक्शन एनओसी दिल्लेली आहा, पण ती दिल्लेली आहा 2003 2000 दॅट इज नॉट व्हॅलीड रायट नाव. सगळे केल्लेले आहा ते. सो सगळी शॉपां एक्चुअली पळोवंक वयशीत जाल्यार ती एक्चुअली लिगल जायना, इलिगल जाता अंटील व्हॅलीड लायसन ना त्या मिल्साक. टॅनियम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां